एक स्टुडंट आले पॅरंटाना म्हाका दिवाळेक गिफ्ट दिला कसन की दिला हांगा अनबॉक्सिंग दाखयता कसन कसन दिला रिबन काडपाचे क्या बात है. Hey, what's up guys? Welcome to my new vlog. आणि पुढे जाना की गुड मॉर्निंग घंटी चले 8:28 लेट चला काल ये वापस हांव व्लॉग एंड करच्या विसरलो कसन जाला गोत ना म्हाका बिग बॉस पळोवन पळोवन तेंची न्हिदलो हांव एक्चुअली ते कसन जाला गोत पळयता म्हाका ताप आयलो आसना ताजी मागीर आसना मस्त बॉडी म्हळ्यार विंगडाची रिएक्ट करचा स्टार्ट केला ठीक आसा बट ताप आयल्या निमित्त आतां चिक्की बॉडीन तसलो विकनेस जशी फील जाता कसन काल इतलो फटाकडी भित्तीत आशिल्लो न्हू बाप रे ओ माय गॉड भाऊबीज जाल्ली पुरो जाल्ली तर आता ऑलमोस्ट दिवाळी सरली काल कितले आमगेलो हांगा ऑर्केस्ट्रा आनी पुरो वाजतस तो मेगा क्लास आशिल्लो म्हाका आयकपण आशिल्लें चलो आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता कसां करची करता म्हाका आतां वचून दूध हाडटा आनी ब्रेड हाडटा ब्रेड भजून खावया आजी दूध घेतला काल हांगा मस्त पुरो ह्या पुरो डेकोरेशन पुरा केला ना आज पळय पुरा मेकळ्ळें फटाफट मेकून सोडलें आनी आमगेलो हांगा गार्डनाच हालत पळय कशी जाला पळय आतां ब्रेड हाडला आनी दूदय हाडला फटाफट आतां ब्रेड भाजीता म्हळ्यार आज हांव कसं नॉनवेज खावचें ना म्हळ्यार आमगे नेबर आसात ना तांगेले घरा कडेन पूज आसा तेतांनी आपयला सांजवाळ पूज आसा दूध होऊन करता ब्रेड हांव भाजीता खाता ताजी मागीर आमगेलें काम स्टार्ट करता आजी मावशी येवन वगी चमकली तिगेल काम जालें आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता 3 hours later. आता भायर सरला घरा कडेन जागो न्हू आतां क्लासा वता तसं आतां येतानाच न्हू हांव पळयलां आमगेलो हांगा पुरा लायट मेकळ्ळें मागीर तो ऑर्केस्ट्रा स्टेज पुरो मेकळ्ळें पुरो खाली जाल्लें कशी म्हळ्यार एक विंगड दिसता न्हू आज सांजवाळ येताना पळयल्यार असो कसनय गवजी ना म्हळ्यार काल ते असो इतले गवजी इतले आवाज येत आशिल्लो आज पुरो सुन्न जाला त्यांची एक डिफरन्स आसता जेन्ना फेस्टिवल आसता तो कितलो आमी एक्टीव आसता ती मागीर जेन्ना फेस्टिवल जाल्लें ताजी मागीर आमी म्हळ्यार तें एक वायब्स गेल्ले म्हळ्यार एक वायब्स ते वता न्हू मागीर एक सॅडनेस जशी फील जाता रे आज तशें हांगा गवजी ना नाजाल्यार नॉर्मल गवजी आसता आज फ्रायडे असो लोकांना न्हू कंटिन्युअसली हॉलिडे गेला दिसता संडे ते मंडे दाखून वापस कामां वतली आज प्लेनाचे टेक ऑफ चेंज जालें दिसता उल्टा डायरेक्शन ना जाल्यार नॉर्मल आसना येदरा दाखून येत तेंची लेक्टर्स तावळ दाखून की हांगा दाखून प्लेन येता येनी येदरा कोण की होड कोण की वत दिसता रॉल्स रॉयस आसा येदरा का रॉल्स रॉयस वता क्लासा पावला आतां हांव क्लास घेवचें वता Later that same evening. भायर सरला हांव क्लासा दाखून आनी हांगा पावस येवचें स्टार्ट जाला हांव वचना केन्ना आसना रेनकोट दवरताची बॅगान तूं पावसाचें कसलेंय भरोस ना जोर पावस येवन गेलो हांगा पळय आमगे नेबर घर कडेन आसना पूज आसा तर थंय वचचें आतां एक स्टुडंट आले पॅरंटाना म्हाका दिवाळेक गिफ्ट दिला ते आतां तोगू दवरला आतां ते घर कडेन वचून दाखयता कसन दिला गोर न्हू हे पळय कितले जोर बीन चोयल पळय ते काल घर कडेन येतानाय पावस आशिल्लो हांव रेनकोट घालना आशिल्लें बट आज म्हाका रेनकोट काडचें लागलें मस्त दिवसा मागीर बरं मेगा मागशी न्हू पळय ती विंची येता असं पळय हांगा कसन उदक भरला पळय इतलो जोर पावस येवन चमकल दिसता पुरो उदक भरला हांगा अरे रे 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 हे क्लॉक कितले चंद दिसतास न्हू जस्ट आतां बांदलाले आनी टायमींगय आतां दाखोवचें लागला 8:30 जाल्ले हो ते येदरा पळय लाटी पडले रोड क्रॉस करून तेकडे मेला चाल आसा पळय टायम आसल्यार हांगा एक रावंड मारून वचा आतां नाका आतां घर कडेन वचा तो जस्ट आतां घर कडेन येयला आनी हांगा पळय मेगेले स्टुडंटान कसन की दिला हांगा पळय दाखय तुमगे कसन हो ह्या पुरो दिला पळोवका आतां भितर कसन आसा थोड्या वेळा मागीर दाखयता एक्चुअली आसना आमगे बगलेन आसना पूज चाल आसना तर ताजी खातीर आसना हे आतां जस्ट काण दवर भायरी थोड्या वेळा मागीर अनबॉक्स करून तुमकां दाखयता की आसना आतां कसन आसा बगलेन आमगेले नेबरान पूज आशिल्ली तर ते देवाल दर्शन करून मागीर तो आमगेले सोसायटीन जेवण आशिल्लें जेवण जालें आनी थोडें म्हळ्यार ते व्हरलां जेवण ताजे खातीर घरा कडेन हाडलें हे चना मसाला आनी हे सारू हे दोन आसना हाडला म्हळ्यार वेस्ट न्हू ताजे खातीर आमकां सांगलें व्हरच्या का आनी फ्रीज जावन तूं हें दवरला कसं सांगता का ह्या म्हळ्यार पुलाव हांगा पुलाव आसा करून आतां लायक कोण फर्स्ट हांव खतखत काडता का नाजाल्यार कसं सांगता बेळशाळटा
बेळशेल्यार मागीर मजा ना कसो करता आनी दाय खंयची दाय घालतात गोता ताजे खातीर हून कोण दवरता मागीर रात्री न्हिदोच फूड मागीर हांव थंड जावन न्हू मागीर फ्रिजात दवरता तर तुमकां तावळ सांगता अशें की अनबॉक्सिंग करचें आसता न्हू हांव अनबॉक्सिंग दाखयता तो आतां अनबॉक्सिंग करया तुमकां दाखयता कसन दिल्ला रिबन कडगा हाजे ओहो क्या बात है हें आसा सोया चिप्स ताजी मागीर हें नेक्स्ट दिवो हें पळया दिवो कितलो छंदस पळया ताजी मागीर एक हातूंत टोकरी जशी आसा हें खाण दाखयत राब एक हें सान बुट्टी जशी आसा पळया हें सान बुट्टी हाजी भितर ओहो हें ग्लासाचो डब्बो हो एकान तो किशमीस आसा आनी एकान तो हें आसा बदाम आसा सुपर तर हें म्हाका स्टुडंट आले पेरंटान दिला दिवाळी गिफ्ट सुपर न्हू एक नंबर हें लायकच बेस्ट क्वॉलिटी काचेचे आनी एक नंबर क्या बात आहे आतां दवरता भायर हांव गॅसार दवरला त्या पळया वचून म्हाका तसना कुरवण येता आशिल्लें बिग बॉस पळयता आशिल्लो हांव लेखलें एक काम करया फस्ट ब्लॉग एंड करया आनी काल इतले गवजी आशिल्ली मस्त कितल्यो धमाल करता आशिल्लो हांगा पुरो जाणां पयसून आज आसना शींची भायर चमकल काय ना पूर सुन्न जाल्ला आतां कशें नाही कळा कान ना आतां कशें ना ऑर्केस्ट्रा ना म्हळ्यार फटाकडी ना कशें ना पूरा सुन्न जाला आतां कसं की विंगड दिसता म्हळ्यार पुरा अशी म्हळ्यार सडनली कसं या पुरा डिम जाल्लें इतलो काल ते इतलो गवजी आशिल्लो फुल्ल दिवाळीचे एक वायब्स विंगड आसा कसं की विंगड आसा तर बारीक गमत जाल्लें तर आतां व्हिडिओ हांगाच एंड करता तुमकां बरें जाल्यार आमचो व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बी लायक बाय बाय टेक केअर गायज